नमस्कार. सडेतोड नायक करवळीत आज आमचे बरोबर आसा रमाकांत भाई खलप. भाई तुमकां आमच्या स्टुडियोन येवकार दिता. आतां हांवें तुमचे इतले मुलाखती घेतल्यात. आतां काँग्रेसचे कॅन्डिडेचर डिक्लेअर जातकीर ताका एक माथाळो दिवपा जाय न्ही. तो हांवें दिला की खलप जो तुमकां खबर ना. मग तुमचे नवें एक रूप, नवी माहिती, नवे संदर्भ लोकां मुखार येवचे आनी तुमचे कडेन एक कॅन्डिडेट म्हणून जशें आमी पळयतात तशें एक राजकीय वक्तो, राजकीय विश्लेशक, राजकीय पंडित अशें नदरेन कारण आमी खुबश्यो गजाली तुमचे कडेन संदर्भ विचारतात. तुमी ह्या सगळ्यांतल्यान जे गोंय पळय जें कितें बदललां तातूंत भितरल्यान तुमी गेल्यात, त्या प्रक्रियेचो भाग जाल्यात, त्या राजकारणाचो भाग जाल्यात आनीक बरें किंवा वायट हे सगळे गुणदोश तुमकां आसात. सो तुमी ह्या इतल्या वर्साच्या राजकारणांत कितें कितें पळयलें? हांवें पळयलें गोवा महाराष्ट्रान विलिनीकरण जावचें ही जाल्ली चळवळ. त्या आदी वचल्लो. हांवें पळयलें गोवा पुर्तुगेजांच्या तावडींतल्यान सुटका जावची म्हणून जाल्ली चळवळ आनी त्या चळवळींतलो म्हजो इल्लोसो खारीचो वांटो हांगाच्यान सुरवात करची पडटा. इतले सगळे बदलाक तुमी वेगवेगळे सक्रीय रितीन तोंड दिलें, राजकारणाचे वेगवेगळे हांगा धोंगा पोंगा पळयलीं. सो ह्या हातूंत भितर तुमकां एक अशी एक खंत आसा भितर की आपल्याक बाबा एक सर्वोच्च पद गोंयांत मेळपाचें तें मेळूना? तशी खंत केन्नाच म्हज्या मनांत जाली ना. कित्याक जें कितें हांव करीत गेलो पळय कसल्याच अपेक्षे शिवाय गेलो. म्हाका आमदारकी मेळ्ळी, हांव केन्ना मागूंक गेलो ना म्हाका आमदारकी जावचें म्हणून. लोक अशें म्हणटात की कांय वेळार कितें तरी समथींग इन युअर प्रॉविडन्स, कितें तरी तुज्या नशिबान हा तुका मेळटा. अशा प्रकारची अगदी परिस्थिती तशी मानिना हांव. प्रत्येकान प्रयत्न हा करूंकूच जाय. हांव प्रयत्नशील मनीस. प्रयत्नान ती परमेश्वर मेळटा होय जो आमी शब्द प्रयोग करतात पळय हांव मानता. परंतु म्हाका जे काही गोश्टी ज्यो जाल्यो पळय अश्यो त्यो न मागता मेळ्ळ्यो. उदाहरणार्थ पयली आमदारकी. भाई तुमचो हो संबंध ही कारकीर्द ताजे नंतर जे आमी पळयलें तूं विरोधी नेता, विधानसभेंतले तुजे परफॉर्मन्स, ताजे नंतर तूं PDF गव्हर्मेंटान भितर डेप्युटी CM, ताजे नंतर वेगवेगळे जे तुजे केंद्रीय नेतृत्व तुजे प्रचारा खातीर सगळे केंद्रीय टॉप फारूक अब्दुल्ला धरून सगळे आयिल्ले गोंयांत. पंतप्रधान आयले सगळे जावनय तुका इलेक्शनाक तिकेट मेळपाक लेट जाता. आतां कितें आसा आय डोंट नो कित्याक जाता म्हणून ती आनी कशी जाता. आनी एक तर हांव ती लॉबिंग करच्या भानगडीक पडना. म्हाका दिसता जर तांकां दिसता जर हांव कॅपेबल म्हणून तर ताणें निवड करची. बरोबर. सो ही एक खंत आसना भाई की इतलें काम करून तुजे कडेन कॅपेबिलिटी आसा आनी तुका देव जाणे हांव खोटें उलयना आनी फटींग म्हणा म्हाज्या तोंडांतल्यान म्हाका संवय ना तेजी करपाची. म्हाका खंत म्हणून कसली जायना. देव जाणे म्हाका ओके जे येता पळय तें घेवचें ताका तोंड दिवचें आमी फुडें. पूण आतां हें जें पळय पक्षांतलें पळय नेतृत्व बदललां तातूंत भितरल्यान कांय जे पळय जुने जाणटे जे पळय नेतृत्व आहा तांकां एक उवेखणी अशी जाता अशें दिसना. जाता प्रत्येकाच्या मनान जो जो कितें विचारता ते जाणात. म्हाका तो केन्ना जाला. गेले 25 वर्सां पळयलें हांव बसून आसा तुमच्या बरोबर काम करता, लेखन कार्यान काम करता, भाशण करपाक आपयतात म्हाका लोक, तुजी पुस्तकां येतात कितें. आनी एक तातूंतल्यान प्रश्न येता तसो की तुमकां जवळ जवळ 15 दीस BJP तिकेट डिक्लेअर करता, तांचे प्रचाराक सुरवात करता. एका अर्थान उत्तर गोंयांत तुमचो प्रतिस्पर्धी श्रीपाद नायक 15 दीस प्रचार करून ताचो एक टप्पो पूर्ण जाता. ते म्हणटा दुसरो टप्पो अर्दो जालो आनी तुमचो प्रचार लेट जाता. हांव तशें म्हणना, हांव लेट खरें जाता अशें म्हणना, पूण हांव म्हणटा अशें की एका अर्थान काँग्रेसचे वोट्स, दुसऱ्या अर्थान रमाकांत खलपाचे वोट आहात. सो हाजो हे सगळे आतां कारण एक तुमी जरी फाटलीं 10 वर्सां एक्टीव इलेक्शन पॉलिटिक्सांतल्यान जरी भायर आसले तरी तुमचो संपर्क आसतलो, तुमच्या लोकां कडेन कॉन्टॅक्ट आसतलो, तुमचे मतदारसंघ वेगवेगळे विधानसभेचे मतदारसंघ आसा. सो हे वोटर तांकां तुमकां जागृत करचें पडटलें काय ते रावतात खबर आहा? कितें जालें की सुदैवान गेली संपूर्ण गोंयभर जवळ जवळ प्रत्येक मतदारसंघांतल्यान म्हजो संपर्क कसो ना कसो येत गेलो. तुमच्या मार्फत गेलो, वर्तमानपत्रांतल्यान गेलो, लिटरेचर रायटर्स ताचे कडल्यान गेलो, राजकीय कार्यकर्त्यां कडल्यान गेलो. तुका राजकारण लागना व्यासपीठ ना, तूं साहित्यीक चळवळीन आसा, सगळ्यात पण काम केल्या कारणान सामाजीक चळवळीन आहा, खंयच्या शैक्षणीक कार्यान तूं आसा. ताका लागून म्हणजे लोक गोंयभर म्हजे तशें. सो हे जे पळय कितें वोटर आहात हे भाई खलप हाका याद धरून आसात की फाटल्या 10 वर्साच्या तुज्या गॅपाक लागून तूं विसरला ना. उलट म्हणटात भाई तूं लेट केलो, आदी फाटली इलेक्शनांत बी तूं रावपाक जाय. अरे म्हणलें सोडून दे रे, आतां आयल्या न्ही. सोनिया गांधी खरें म्हणजे आज म्हाका आभार मानपाक जाय सोनिया गांधीचे. म्हाका तिकेट दिवं नये म्हणून खूब प्रयत्न जालो. पक्षांतल्या लोकांनी केलो म्हणटात 10 वर्सां पयलीं जालो आतांय जालो. ताका अर्थान बरें न्ही, कोण तरी म्हाका प्रतिस्पर्धी समजता आनी हांव आसूंक जायना म्हणून दिसता. एनीवे लूक एट थिंग्स लायफ इन अ पॉझिटीव वे.
सोनिया गांधीन सांगलें की कोण सांगता रे तुमी खलप इतके वर्सां भायर आसा आनी तो अमूक अंत अमूक ते सांगता ही द रायट पर्सन अशें म्हाका अगदी प्रत्यक्ष तेजे कडेन उलयल्लो मनीस म्हाका सांगपाक लागलो की तेणें हे शब्द तुज्या बद्दल काडले म्हणून थँक्स टू हर बरोबर आनी कारण इनफॅक्ट तेणें म्हाका हाच्या आदीं तिकेट दिल्ली. आमकांय इन्फॉर्मेशन पत्रकारांक एक राजकीय निरीक्षक म्हणून लोक मानतात. मानतात सो आमकांय दिसतालें की फायट दितलो उत्तर गोंयांत जाल्यार खलप एकलोच आहा आनी तो आतां तो ताका निवड जातली म्हणून लोक राविल्ले म्हाका भाई एक सांगात की 77 वर्सां हो प्लस पॉयंट काय मायनस पॉयंट वेल कोंकणीन म्हण आसा जाणटो मरे तो बरोबर न्ही हय आनी जाणट्या ह्या शब्दाक एक कनोटेशन आसा एक अर्थ आसा जाणकाराक जाणटो म्हणटात हम्म. जाणवाय सांगू नाका अशें म्हणटात लोक पळय Exactly. जर कोणी भुरगो सारकें. कडेन विद्वत्तापूर्ण कितें उलयता तर जाणवाय सांगता आनी म्हणटा आमचे म्हणटात. कॅथलीक जे पळय समाजा कॅथलीक पळय लोक तातूंत भितर ताजो पॉझिटिव्हूय अर्थ हय, हा हय. तो एक व्हडलो जाणवाय म्हळ्यार बरो विचार बरो विचार अशा अर्थान जाता न्ही हय. सो 77 म्हाका अशें आनी खरो म्हणजे परमेश्वरान म्हाका गूड हेल्थ दिला सामकें. हांवें आतां पर्यंत निकोप बरोबर. अशें बुद्धी मन तल्लख मन आसा. बुद्धी सरळ दवरल्या सारकें. वायट मार्गान म्हाका केन्ना वचपाचें म्हाका केन्ना सुचलेंच बरोबर, ना आनी म्हाका बरोबर. वायट मार्ग मेळ्ळोय ना केन्ना बरोबर. वचो जाल्यार सारकें. आनी सो म्हणून तूं 77 तूं पॉझिटिव्ह घेता हांवें पॉझिटिव्ह आसा सगळ्या दृश्टीन हांव पॉझिटिव्ह आसा आनी तरुणा कडेन तुजो संबंद कारण निमाण तितलोच कशें आसा. एक येदो व्हडलो आं हय तितलो समज पळय कित्याक हांव स्कूल चलयता येस हायर सेकंडरी चलयता माध्यमीक स्कुलान चलयता बरोबर. कॉलेज चलयता थंय सगळे भुरगे सारकें आनी त्या तरुण साहित्यीक भुरगे. चळवळीन तूं आसतना हय, अगदी प्राथमीक. अवतीभोवती तरुण भुरगे असतात शिशु विहार चलयता आमी ही तुजी इमेज जी पळय हय, एक आसा, आसा. 25-30 वर्सां पयलीं आशिल्ली ती तुवें तशीच सांबाळ्ळ्या अशें तूं आसा, हय. दिसता आनी यंग वोटर सम्राट इंटरनॅशनल साहित्यीक सांगीतीक सगळो कार्यक्रम चलता आनी तुमचे सारके तरुण पुरोगामी वृत्तीचे लोक म्हजे मित्र आसात हे सगळ्यांत मोठे म्हजे भांडवल मागीर म्हाका एक सांगात की आमी कितलेंय म्हणू केंद्रान भितर काँग्रेसची सत्ता येवपाची शक्यताय कमी आहा आमी इंडिया जे पळय म्हणटात हय, तातूंत भितर इतले अजुनूय कन्फ्युजन जायतात अजुनूय तांचे तिकीट आसा, वाटपाक आसा, जायना आसा. अशे परिस्थितीन केंद्रान भितर सत्ता येवप पण डिफिकल्ट लोकशाहीन- सो तुमी हांव तशें म्हणटा Yes. तुमी केंद्रान भितर विरोधी पक्षान बसपाची तयारी करतात पहिली गोष्ट सांगता हय. की लोकशाहीन कितेंय घडूं येता सामकें एक वेळ ज्या वेळार इंदिरा गांधी सत्तेच्या अगदी तेंगशेर उबी जाल्ली सामकें. त्या वेळार लोकांनी सांगलें बस तूं चल घरा बरोबर हो बदल आमी पळयला बरोबर. तिका उडोवन जो जनता पक्ष नांवाचे खूब मोठे एक आज जशें येदो इंडिया व्हडलो, हय. तशें त्या वेळार ते तयार येदो जाल्ले व्हडलो सगळे. धमाका. धमाका तयार जालो तांकां 2 वर्सां लोकांनी सांगलें इनाफ इज इनाफ चला घरा तुमकां सामकें. बरोबर न्ही त्यानंतर त्याच काँग्रेसीक परती हाडली आनी 10 वर्सां सलग अशी 2 टर्म त्या सरकारचे पळयले आनी तो कालावधी तो इतको उत्कृश्ट बरोबर इतको उत्कृश्ट की काल डॉक्टर मनमोहन सिंगची कशा प्रकारे तोखणाय ह्याच सरकारान केली ही आमी पळयल्ली आसा सो तुमची विरोधी पक्षान बसपाची तयारी आसा म्हाका खंय बसपाक म्हाका जाय ती लोकशाहीचें पूण व्यासपीठ जाय लोकांक आं ओके म्हाका जाय ते व्यासपीठ जाय त्या व्यासपीठाचेर हांव म्हणटा गोंयचो आवाज थंय गाजपाक जाय तो गाजोवपाक म्हाका व्यासपीठ जाय बरोबर थंय हांव चेंज म्हणून समजना ते विरोधी पक्षाचे किंवा सत्ताधारी पक्षाचे हांव म्हणना भाई कित्याक हो सगळो अनुभव- एका तेंपार म्हाका याद आसा की लोक जिखून दिताले जॅक सिकेर हय बाबू नायक जल्मी रमाकांत खलप हय. ही नांवां अजुनूय सामकी शायनींग स्टार्स गोंयच्या लोकशायेची इतल्या खातीर कारण ते लोक विधानसभेन विरोधी पक्षान बसून आवाज उठयताले आवाज उठयताले. पूण आज ती प्रवृत्ती आसा काय सगळे लोकांक सरकारी जालें नोकरी जाय, सगळे हय. कितें जालें अशें की अनेक बदल घडत गेले हय. कितें कारणां म्हणून आतां भितर कित्यासाठी म्हणून वतलो पण तरी पण मनीस अशे बळजबरीत गेल्या सारके आनी ती सगळे लोकांक सत्ताधारीच जाय का म्हणून? आनी तेवढ्यान ते वचपाक लागले आमची कामां जावंक जाय म्हणून आमी कितें अशा आतां कामां? प्रकारची प्रवृत्ती- अरे हांवें तुमी पळयलें आसता विधानसभेत आमी दोगूच काम केलां न्ही एक्झॅक्टली आनी हांव आनी बाबूसाहेब गांवकार आज आमचे बरोबर. ते ना तांचे आज प्रकर्शान तांचे आठवण म्हाका जाता डॉक्टर जल्मी म्हज्या बरोबर आज ना Exactly. पयर देवान तांकां त्या वक्ते प्यारे जाले बरोबर. पण आमी जें काम केलें आमकां कसलो भंय दिसलो ना केन्ना कोणाचो एक्झॅक्टली अमूक करून तमूक करून आमी त्या मुख्यमंत्र्याक तोंडार सांगूंक शकले सो तुमची ही जी पळय तेन्नाची पळय जी कारकीर्द आहा ती परत लोकां मदीं वचून लोकांक सांगप तुमकां शक्य आसा कारण पळयात लोकशाय वाचोवपाक जाय जाल्यार अशे तरेचे बरे केंद्रीय संसद भवनान उलोवपी लोक जाय हे लोक थंय नेटवर्किंग आशिल्ले लोक जाय हे लोकूच उलोवपाक लागल्यात आज बाई घालप तूं बरें जालें तुका तिकेट मेळ्ळी ती आमी खूब वर्सां तुजी वाट पळयली म्हणून आनी आज सुद्दां पळयलें आमी आज आमी आमच्या हुतात्मा स्मारकाचेर गेले बांद्याच्या हद्दीचेर थंय सारकें पत्रादेवी पत्रादेवी गेले थंय कितलेशे लोक तेच सांगतात
आता नंतर आम्ही मडगांवां गेलेलो ह्या मैदानाचेर, थंयच लोक सांगतात, लोकांक खरें सो म्हणजे लोकांक विरोधी आवाज आवाज जाय, बुलंद असो आवाज अशें जाय तरेचे दिसता आणि तुमकां. न भिता करणारो आवाज भाई जाय. आणि एक प्रश्न म्हाका मनान येता आनी तो तुका विचारून दिसताच की भाई. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हो पक्ष वाचोवपाचे नदरेन तुवें प्रयत्न केल्ले केले करेक्ट. आज हो पक्ष तुमचे बरोबर ना, पूण ताचे वोटर तुमचे बरोबर आसात. वोटर्स म्हज्या बरोबर आसात. कळ्ळें. ऑफकोर्स ताका खूब वायट दिसलें जाल्यार तूं पक्षांतल्यान हांव भायर सरता, कारण ताका वेगवेगळी आसा. बरोबर. आणि महाराष्ट्रवाद काही लोक म्हणटात ना रे तो अजून मराठी आणि महाराष्ट्रात व्हरपाक सोडणाऱ्या पक्षाचो मनीस, अशी टिका आतां येवपाक लागल्या काही अर्थान थोडे. पण हांव जेन्ना महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो आमदार जालो त्याच्या आदींच ओपिनियन पोल जावन महाराष्ट्रात विलिनीकरण हे नाका म्हणून गोंयकारांनी थारायलें आणि बांदोडकर त्या वेळचो आमचो नेतो बरोबर. भाऊ बांदोडकरान सांगलें की तो निर्णय आपणाक मान्य आसा ह्यान पळय. नाही त्या वेळा वयले म्हजे कोण त्या वेळा वयले तो मुद्दा आतां तो ना. उपरासून काय फायदो ना. नंतर लँग्वेजचो प्रश्न आयलो न्ही, सारकें. मराठी आणि कोंकणीचो. बरोबर. अनेक जाणांना तो मराठीवादी न्हय, रमाकांत खलपान महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या घटनेन बदल घडून हाडलो आणि मराठी आणि कोंकणी ह्यो दोन्ही गोंयकारांची भाशा आसा तसो बदल घडून हाडलो. बरोबर. विधानसभेन जे बिल शेवटी पास जालें, भितर कोंकणीन जी ही जी भाशा आसा तिका एक स्टँडर्डायज करचें अशें अमेंडमेंट हांवें हाडलें. बरोबर. कोंकणीची भाशा प्रमाणीकरण जावचें अशें अमेंडमेंट हाडलें. आणि रोमन लिपी जी रिस्क्रिप्ट आसा ती सुद्दां सुमार 10 वर्सां वापरूंक दिवची, कित्याक आमचे क्रिस्तांव भाव देवनागरी पासून वंचीत पयस आसले ते. बरोबर. इतकं केलें काम, म्हणजे कोंकणीसाठी इतलें काम माझ्या कडल्यान जालां, मराठीसाठी जालाच, त्यासाठी जाल्लें आसा. जाल्यार खंयचो विरोध आतां म्हाका उरतलो ताका लागून. अशे वेळार मागो पक्ष तुमचे बद्दल तुम्ही आव्हान कित्याक करनात की मगो पक्ष आपल्याक आपूण आव्हान. हांवें अजून करूं ना. कित्याक करूं ना हें तुमकां सांगता की तांचो 1-2 आमदार जे आसात भितरलो एक आमदार मंत्री आसा, बरोबर. दुसरो आमदार तो भाजपाक सपोर्ट करता, एक्झॅक्टली. कांयचो इंडिपेंडंटू आसा, बरोबर. आणि ते आमदार मंत्री थंय आसात, ते भितर आसात. तांकां ते वायट दिसत काय कितें अशें कांय वेळा म्हाका पूण तूं मतदारा कडेन तुजो पण मतदार स्वताहून म्हाका सांगतात. रमाकांत खरप म्हळ्यार अजूनय लोकांक दिसता की मगोचे अंश आसा न्ही हो. हय अजूनय म्हणटा ते. परवा म्हाका भुरगे म्हणपाक लागले, हय. भाई आमचो वायट लायन म्हणपाक लागले. भाई तुम्ही आता एक स्टेटमेंट केला हालीच, तो असो की 18 महिन्याची आपली कारकीर्द वर्सेस हय आमचो श्रीपाद श्रीपाद बाबूंची 18 महिन्याची कारकीर्द म्हाका नेमकी जाय. 1-2 मुद्दे. हय सांगा खंयच्या मुद्द्यार ना तुमकां म्हाका तू पण म्हणतो आपल्याला 18 महिन्याची कारकीर्द Correct. ही आपण ठळकपणान सांगू शकता. ठळकपणान सांगू देन शकता. आपल्याला ऑपोनंट लोकसभेतलो किंवा विधानसभेतलो आवाज बुलंद आसपाक जाय हाचें एक तुमकां उदाहरण दिता. हय. खासदार जावन हांव पयलो लोकसभेन पावलो. आमचे वाजपेयी हय. तांकां हांवें कवी कुलांतले राजकारणी अशें वा. तांकां हांवें तांच्या बद्दल वा. एक लेख बरयला हांवें, कवी कुलांतले राजकारणी म्हणून. हय. हाँ? आणि तो सांगपाक गेलो, आज भी मैं नया गीत मैं गाता हूँ. ब्युटिफुल. खरी खबर. खरी खबर न्ही. हय. तशें नया गीत मैं आज भी मैं गाता हूँ. वा. अकल्पितरित्या देवेगौडा पंतप्रधान जाले. बरोबर. ते जाले आणि 8 दिसां भितर तत्कालीन माजी राष्ट्रपती आमचे दिवंगत जाले आणि तांकां एक आपले कंडोलन्स मोशन थंय पावलें. हांव बसलां थंय एका जाग्यार. अकस्मात म्हाका लक्षांत आयलें की ह्याच राष्ट्रपतीच्या हस्ते कोलवाळ पुलाची पायाभरणी केल्ली शशिकलाताई काकोडकर मुख्यमंत्री असताना. त्या हायवेवरचो येदोसो 150-200 मिटरचो पूल 18 वर्सां त्यांचे मृत्यू जावन जाणे पायाभरणी केल्यानंतर जालो तरी पूर्ण जायना. 5 काय 6 असे कंट्रॅक्टर येऊन गेले आणि म्हणजे तकलेन एकदम प्रकाश पडल्यासारखो गेलो आणि हांव सभापती कडेन गेलो. हय. त्यांच्या अक्षरशः पांया कडेन असो बसलो थंय, कित्याक डिस्टर्ब जावंक जायना न्ही. बरोबर. तो म्हाका म्हणलें 2 मिनटां उलोवपाक दी. हय. नो 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 म्हणपालो ना फक्त लिडर उलयतले. हांवूय लिडर. नाही गो 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 सर म्हटलें आय एम ऑल्सो लीडर ऑफ द पार्टी कॉल्ड MG पार्टी का मैं लीडर हूँ. एक्झॅक्टली. हाँ मुझे 2 मिनट चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मुझे यहाँ रखनी है. क्या है मैं बताऊंगा ना, मुझे प्लीज प्लीज. तो पळयता एवढेच तेवढें तेजें भाशण जाल्लें न्ही. आमी कहा लुक एट दीस दाखयता म्हाका यादी, म्हजें नांव ना थंय. प्लीज 2 मिनटां दी म्हाका. हैराण केलें ताका हांवें. बसून रावलो, उठत ना कसो. अशें करचें पडटा न्ही लॉबिंग. करचें पडटा लॉबिंग न्ही. कसो उठना. नो मुझे चाहिए 2 मिनट देते, मैं गोवा से आया हूँ. गोवा से मुझे ऐसी एक बात कहनी होगी कि आप शायद आपको सरप्राइज अशें कितें सांगलें ताका हांवें त्या वेळार. तांचें भाशण संपलें आणि रमाकांत खलप गोवा डिक्लेअर केलें. उबो रावलो. देवा म्हटलें म्हाज्या तोंडांतल्यान बरे शब्द वचूं दी आनी सुरवात केली. प्रथम म्हणजे येदो मोठो हो नेतो देशाचो ह्या तो दिवंगत जाला.
त्यांचे आणि गोंयचें एक विशिश्ट नातें आसा. तें नातें तुमकां सांगपाक हांव उबो रावला हांगासर. एक वेळ असो जालो की ते राष्ट्रपती आसतना तांकां आमी निमंत्रण दिलें, गोव्यांत आयले आनी आमच्या एका न्हंयचेर ताणें पूल बांदपा खातीर तेंच्या हस्ते ताची शिलान्यास जालो, पांयाभरणी जाली. 18 वर्सां जावन गेली. गंगा यमुनेंतल्यान म्हणल्यार कितलेशे पाणी व्हांवून गेले आनी ते आमच्या ल्हानशा न्हंयतल्यान आनी कितले व्हांवत गेले आनी त्या भायर कितले पंतप्रधान जाले म्हटलें. 1 2 3 4 5 6 आनी वाजपेयीची तुमी काल परवाक पांय उतार जाले आनी नाव इट इज युअर टर्न देवेगौडाची. यू हॅव नाव बिकम द प्रायम मिनिस्टर ऑफ दीस कंट्री. तुमचे कडेन म्हजी एकच आसा, त्या मनशाक जें काम ताणें केलें गोव्यासाठी ते फक्त म्हणजे एक न्हंयचो पुलाची पांयाभरणी ती मनशां जोडपाचें कार्य त्या हातांतल्यान घडलां. संपूर्ण कोंकण पट्टी एकत्र करण्याचे नॅशनल हायवे जो आसा त्या वेळार ताका 17 नॅशनल हायवे 17 म्हणून आतां 60 म्हणटा ताका, ते हायवे जोडपाचें काम ताणें केलां, मनशांक जोडपाचें काम केलां, संस्कृती जोडपाचें काम केलां आनी संपूर्ण कोंकणाची समृद्धी करपाचें काम केलां. आनी ताका आमी तो पूल तसोच उरप. तुमकां विनंती आसा तांची म्हणजे जल्म पुण्यतिथी 1 वर्स जावच्या पयलीं हो पूल तुमी बांदात. आनी ह्या सभागृहाक सगळ्या विनंती करता की एक विशिश्ट प्रकारची म्हणजे त्यांच्या स्मृतीक आमी आदरांजली दिवया. ह्या सभागृहात म्हाका साथ दिवची इतलेच तुमचे कडेन विनंती करता आनी बसलो. अरे इट वॉज सच इम्प्रेसिव्ह थंय तें भाशण देवान म्हाजे कडल्यान करून घेतलें, गोंयच्या जनतेन तें करून घेतलें अशें म्हणटा हांव. आनी तें जालें सगळें सर्व पास जालो ताबडतोब. तेका चर्चा आनी मतदानाचें काय नासता आनी पंतप्रधान म्हाका थंयच्यान असो आपयता यो म्हणून. आनी सगळे खासदार अशे लागीं आयले. त्यावेळेचे सिकंदर बख्त ताणें म्हाका चिठी धाडली. वा उत्कृश्ट भाशण अशें आसा म्हाजे कडेन चिठी अजून पर्यंत ती आसा. नंतर जे सभापती जाले ते सभापती म्हाका मेळपाक आयले. थंयच्यान वाजपेयी तसोच अडवाणी काँग्रेसचे नेते अनेकांनी स्तुती केली. असो घेराव घातल्या सारको म्हाका जालो थंय त्या लोकसभेत आनी म्हजी ओळख सगळ्या सभागृहाक जाली, सगळ्या विरोधी पक्षांक जाली. पूल जालो तर वर्सा भितर पूल केलो. कोंकण रेल्वे करून घेतली. एका भाशणाचें कार्य तें. अशें म्हणटात म्हणटात बरें द स्पीच दॅट लॉन्च द शिप. अशें हांव म्हणटा द मेडन स्पीच इन द लोकसभा लॉन्च दॅट ब्रिज. इट लॉन्च द कोंकण रेल्वे. लोकसभेन भितर किंवा संसद भवनान हो खरो जो पळय कोण आमी पळय जो कोण धाडटात खासदार तो उलोवपी आसता. उलोवपान तो आपली छाप पडटा, उलोवपान तो आपलें राज्य कोण तें दाखयता आनी उलोवपांतल्यान लोक प्रभावीत जातात. आनी त्या भाशणांत म्हाका मंत्री केलो हें लक्षात दवरा. ओके. कित्याक म्हजी ओळख जी जाली पळय देवेगौडा कडेन त्या भाशणांतल्यान आनी संपूर्ण मंत्रिमंडळा कडेन जाली. त्या वेळार जेन्ना एक्सपान्शनचो प्रश्न उबो जालो त्या वेळार गोव्यांतल्यान काही लॉबिंग आमचो दुसरो चर्चिल बाब बी करतालो आपणाक मंत्रीपदान दिवचो. आपण स्पोर्ट्सचो एन्थुजियास्ट आपणाक पेपरान सुद्दां बातमी आयल्यो त्या वेळार की ही इज लायकली टू बी द स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणून. पण म्हाका लॉबिंग करची पडली ना. तांच्या भितर चर्चा जाली. त्या वेळावर जे पळय प्रभावी नेतृत्व तें केलें तातूंतल्यान तुजी वळख निर्माण जाली. पूण आनीकय एक श्रीपाद भवन म्हणलां की आपूण जे पळय कितें खासदार निधी आहा तो खर्च करपान देशांतलो आपूण 10व्या क्रमांकाचेर आसा. हांव ताका एक सांगता. हय. ह्या टेबलार तुमी 10 उदकाच्यो बाटल्यो दवरात. हय. मेदावेली केळीं वांटप हें तुमकां ही म्हण गोंयकारांची आसा. हय. ही तूं काड आनी वाट न्हय. मेदावेले केळे वांटून फिर्याद जोडप. हय न्ही. अरे खंयचोय खासदार तें करतलो. तुवें केलें म्हणून कितें केलें तर लोक लागले फाटीक तुज्या ती कर म्हणून. ताचें कौतुक तूं व्हडलें करूं नाका. ओके. तशे पयशे हांवें खर्च केले न्ही. त्या वेळार म्हाका कितें ते 1.5 कोटी काय 2 कोटी कितें बरं. म्हाका एक सांग, तूं IT पेडण्याच्या विकासान तुजो सहभाग. IT पार्क तूं पेडण्या हाडपाक सोदतालो, बीजेपीन ताका विरोध केलो. हांव तुका सरळ उलयतां. हें खरें? खरी गोश्ट ती. खरी गोश्ट. खरें म्हण तुमकां सांगता लोकसभेचेर काही तुमी म्हाका आदी प्रश्न केल्लो लोकसभेन आनी कितें केलें जाल्यार तेजे कडेन हांव मागीर येता. पण IT पॉलिसी जी IT मिनिस्ट्री हांवें फॉर्म केली गोव्यान. I was the first man to create IT ministry in Goa. आणि ती केल्या बरोबर म्हाका सगळें ITचें खबर आसलें. हांव बिल गेट्साचें पुस्तक वाचून जाणाशिल्लो. बरोबर. बिल गेट्सचें पुस्तक आसा बिझनेस एट द रेट ऑफ थॉट. विचाराच्या गतीन काम जावपाक जाय हें तेजें पुस्तक हांवें वाचून इतलो प्रभावीत जालो तुका सांगता. थंय मिनिस्टर जाल्या नंतर हांवें सगळे कोर्ट हांवें ITच्या मार्फत जोडचो प्रयत्न केलो. आनी नंतर गोव्यान जेन्ना म्हाका IT मिनिस्टर जालो त्या वेळार IT मिनिस्ट्री हांवें घेतली. आनी तकलेन म्हजे सगळो तो
प्लॅन सगळो वेगळो आसलो. सो तुका पेडण्या विरोध करून आज जर पेडण्या जर विकासाच्या बाबतीन कांय प्रमाणावर फाटल्यान आसा जाल्यार तूं BJP कडेन बोट दाखोवंक शकता. हांव म्हणटा संपूर्ण गोवा फाटीं उरलें. आज आमी ह्या पणजेन भोंवतात हय आनी स्मार्ट सिटी जावची म्हणून जे कितें हालात पळयतात, हय म्हजो संकल्प आसलो आय वॉन्ट स्मार्ट गोवा म्हणून. ITच्या मार्फत म्हाका स्मार्ट गोवा जाय आसलो. बरोबर. हांवें जाका हे म्हणटात वॉट दॅट कॉल्ड स्टेशन, बरोबर. अर्थ स्टेशन हें गोव्यान स्थापन करचें. बरोबर. सॅटलायटच्या मार्फत गोव्याची कनेक्टिविटी त्या सॅटलायट कडेन जावची, थंयच्यान ती जगभर जावची. आनी भितरल्यान ही एज्युकेशन म्हणजे इंटरनेटचो वापर करून कॉम्प्युटरचो मार्फत करून आमी प्राथमीक स्थळा पासून भुरग्यांक कॉम्प्युटर सेवी करुया, ट्रेन करुया. बरोबर. हें काम हांवें सुरू केल्लें. ई गव्हर्नन्स, कोणाकूच ऑफिसान वचपाची गरज पडची ना अशा प्रकारचे ई गव्हर्नन्स, पेपरलेस गव्हर्नन्स करपाचें काम हांवें दुसरें केल्लें. म्हणजे तुमकां इतलें जावनी तुमकां BJPन खरें म्हळ्यार हात दिवन आनीक मुखार हाडपाचें न्ही. म्हाका सो अशें कितें जालें की तुमकां फुडली तांच्यानी तिकीट इतलें दिली. करपाचें आसलें. हांव इतकें म्हणा तूं म्हाका सोडून दी, म्हजो प्रश्न ना. हय. पण जो प्रकल्प हांवें तयार केलो न्ही, ई गव्हर्नन्स, ई एज्युकेशन, ई गव्हर्नन्स, IT एनेबल्ड सर्विसीस. बाबा धेंपो तांची मिसेस आसा त्या वटेन इलेक्शनाक उबी रावल्या, बट आय विल यूज हिम एज अ विटनेस. जालें अशें हें सगळें केलें. म्हाका जगांतलो अत्यंत उच्च दर्जाचो जाणकार असो डॉक्टर रघुनाथ माशेलकाराक हांवें वचून विनंती केली, तुमी गोंयकार, म्हाका हें मातशें सारकें कळना, हांव जाणा वाचून थोडें जाणा पण टॅक्नॉलॉजी म्हाका बेतली ना, तर IT कॉर्पोरेशनचे तुमी चॅरमॅन जायात. हो कबूल जालें, तयार जालें. आनीक कोण आसतले म्हणजे म्हाका खबर ना कोण ते. यू गेट युअर ओन पर्सन्स. आनी ताणें कोणाक हाडपाचें? ताणें इन्फोसिसचे चॅरमॅन नारायण मूर्ती काडलो IT कॉर्पोरेशनचो वन ऑफ द मेंबर्स म्हणून. ताणें जाणें CDECचो डायरेक्टर विजय भटकर, जाणें आमचो परम कम्प्युटर केलो. ही नांवां आमी तेन्ना आयकल्लीं. न्ही? तो प्रोजेक्ट फुडें कित्याक कसो गेलो? आतां तेंच सांगता तुमकां, हें सगळें आमी हाडलें. IT एनेबल्स एकच तुमकां सांगता, आज गोव्याचो एक भुरगो बेकार उरचो नाशिल्लो. सो तुमी म्हणटात तुमकां कंटिन्यू करपाक दिलें ना, तुमची राजकीय हांव म्हणटा म्हाका दिवं नाका करूंक, हय. पण हो जो प्रकल्प तुमकां तुमच्या फुडली तिकेट दिली ना BJPन. ते सोडून द्या. ना पण तुमी टाळटात कित्याक? हांव म्हणटा अशें की टाळटा म्हणे कितें आसा? तुमकां तुमची कारकीर्द सोंपोवपाचो प्रयत्न केलो BJPन. करूं न्ही, तांकां कितें समाधान मेळ्ळें तें जाणां न्ही. लुकसाण कोणाचें जालें, हांव स्वताचें लुकसाण अशें म्हणत ना. अरे वेर आय स्टार्टेड ऑन दीस सॉलीड मदर अर्थ उबो रावलो मरे हांव. सो स्पेसिफीक उलोवपाक जाल्यार मनोहर पर्रीकर हो तुमच्या राजकीय कारकिर्दीक अडसर ठरलो. ते दिवंगत आसतात. हय. दिवंगत मनशा बद्दल कित्याक हांव वायट उलोवं, पण काही गोष्टी घडत गेल्यो पळय, हय. त्याचो रेकॉर्ड आसा. कळ्ळें हय, न्ही? हय. ही जर पॉलिसी तांकां सांगता इम्प्लिमेंट जाल्ली न्ही, गोवा वूड हॅव बीन द ओनली स्टेट इन द वर्ल्ड इन द IT मॅपचेर. बरें, आतां इलेक्शनाक तुमी उबे रावल्यात, तुमी काँग्रेसचे कॅन्डिडेट, काँग्रेसचो प्रचाराची जी कितें सुत्रां ती तुमकां आपणावची पडटली. म्हाका तुमचे कडल्यान मोदी म्हळ्यार कितलो जाय? नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर. वेल, मोदी हो आज देशान आनी जगान गाजणारें एक व्यक्तिमत्व आसा, इतकें हांव मान्य करता. ते ज्या तरेन पळय ह्या सगळ्या मिडियाचो आनी सगळ्या त्या पोजिशनचो वापर करता, तसो वापर ह्या पयलीं कोणें केलो ना, हें हांवूय कबूल करता. हय. ह्या आदींचे आमचे जवाहरलाल नेहरू जाले, तांकां आपलो प्रचार करची गरज पडली ना. आपल्या विद्वत्तेच्या जोराचेर आनी कार्याचेर आनी स्वातंत्र्य युद्धाच्या वेळार ताणें जें काम केलें ताचेर ते मोठे जाले. त्याच्या नंतर जी जाली ती इंदिरा गांधी जाली. पाकिस्तानची जी छकलां केली, ना हें सगळें बरें आहा भाई. नाही, हे आतां सांगता कित्याक? बदलिल्ल्या ती काय राजकारणान ती भितर सांगता ते ना, अशें. बदलिल्ल्या राजकारणान भितर मोदी जें पळय कितें जिखपा खातीर करता, विशेशता ताणें पक्ष संघटना जें पळय कितें केल्या, सामकी तल्लक, अत्यंत वेगवान, सामकी स्ट्रॉंग अशी काँग्रेसीची आज ना. तांचे कडेन ते पळय ज्या पद्दतीन वेगवेगळ्या सोशल मिडिया धरून ते बाकीच्या मिडियाचो वापर करता तशें आनी कोण करूं शकना. तांचे कडेन वेगवेगळ्यो जे पळय शक्ती राजकारणान भितर जे कितें जालां? एक न्ही तें जालेंच, पूण म्हाका तांचेर पळय जे काँग्रेसीन आरोप केलो तर लोकशाहीचें खच्चीकरण. येस, हो खरोखरच मुद्दो वायट आसा. कित्याक सांग, आज पंतप्रधाना कडेन सगळी शक्ती आसा, हय. टॅक्नॉलॉजी तेंचे कडेन हात जोडून त्याच्या समोर उबी आसा, हय. म्हणून हे सोशल मिडिया वगैरे सगळ्याचो वापर ते करू शकतात. ते सगळे करतात खरें, पण डियर पंतप्रधान, हांव म्हणन उठसूट पक्षाच्या इतर पक्षांतल्या लोकांक तोडून तुका हाडची कितें गरज? तुज्या ताकदीचेर तूं फुडें येवंक शकता न्ही. सो तो भिला म्हणटा दुसरो तांकां तूं फोडटा. आतां भियला की ताका लोक भियेतात.
की त्यांच्या भोवती असो एक घोटाळो आसा की ताका तो काम करूंक दिना. तुका फक्त पंतप्रधान ताणी एक आपलो मुखवटो म्हणून फुडें उबो केला, त्याच्या कडल्यान ते उलोवन घेतात कितें जाय तें, अशें कितें घडलं काय कितें अशें खरोखर ना, एक पूण खंत निर्माण जर जाता जर म्हाका. काँग्रेसचे येदे व्हडले लिडर भितात रमाकांत खलप भिवपाना कित्याक वयल्यान? कित्याक भितलो म्हणजे कितें वचपाचें कितें ना, आतां रावपाचें आतां केजरीवालाचे अगेन्स्ट तशें प्रूफ आसा की काय कळना, पूण ताका भितर उडयलें न्ही. उडयलो. सो इतले सगळे नेते आमी पळयतात, व्हडले व्हडले लिडर, फाल्यां तूं जिखून जर आयलो हय. आनी तुका जर भितर उडोवपाची ताणें धमकी दिली, ईडी तुजे घरा ईडी आनी ना, सीबीआय जर आतांय धाड घालची, आतांय पडलो घालची. जाल्यार तूं कसो तरेन रिएक्ट Well, जाता? very कारण simple. तूं बीजेपीन वचचो ना कित्या वयल्यान? हांव बीजेपीन वचचो ना, कारण अशा प्रकारे वचूंक ना. जे फाटीं जे गोश्टी घडल्यात पळय, हय. ह्या गेला बीजेपी बरोबर ना असो हय. न्ही, त्या वेळेचे सर्कमस्टन्सीस वेगळे, कारणां वेगळी आसा, जाल्यार ताचेर चर्चा म्हज्यान करपाक हांव अगदी ओपन आसा. बरोबर. नाही, हांव आतां किंवा फुडलें तांच्याय उलयतां. पैकी वयले. फुडलें पण कारण आज लोक- जरी ना ताणें कितेंय जरी केलें न्ही, म्हज्या तत्वान बदल जावचो ना. ताणें कितें केलें जावचो तुजी बॅगेज फाटलें काय ना? ना ना कितें आसा म्हजे कडेन बॅगेज. हय. म्हज्या बॅगेज आसा तो म्हाजो लायफ, म्हाजी लायफ हिस्ट्री, म्हजो कॅरेक्टर, म्हजे बँक बॅलन्स. पण हें तुमी वचून आय एम अ पेन्शनर, कितें म्हाका कांय आनी कोणाचें हय. कसली गरजय केन्ना भासली ना, कित्याक म्हाजे माय निड्स आर सिंपल. ओके. आनी खंय वचून म्हजें स्कूल चलोवपाक जाय, हांव तुमच्या सगळ्या मनशा कडेन येता, कितें करा रे मदत मातशी. आनी अनेक जाण अगदी स्वखुशीन थंय मदत करतात, म्हणून त्यो संस्था उबी So जाल्यो न्ही. तुका मोदी किंवा असे तरेचे जे कोणाक कितें चोच म्हाका भंय वेगवेगळी दिसना. आयुधां ईडी किंवा नो CBI नथिंग आव्हान दिता हांव. चलो हय. आ जाओ, पकडो मुझे, घेवन चला, दोरात खंय दवरूंक जाय ते थंय भायर. सो हो अशे तरेचे प्रश्न ते हांव तुमकां म्हणटा की तुमच्या ह्या नेटवर्किंगाचो फायदो काँग्रेसीक जावंक शकता. जावंक शकता. हय. जर तुमी कित्याक हांवें सदांच पार्लमेंटान इवन पावले. MGPन आसतना सुद्धा जेन्ना जेन्ना हांव दिल्लीक गेला त्या वेळार हांवें सर्व पक्षां कडेन म्हाजी मैत्री हांवें दवरल्या. आजय ती चालू आसा. आतां मदल्या काळान थोडीशी खंडीत जाली, कित्याक वचप कमी जालें दिल्लीक, परते परते वचप कमी जालें. परंतु मैत्री म्हजे So कडेन 10 सगळे कडेन वर्साच्या उरली. कारकिर्दी नंतर हय. आता जो पळय खलप जो पळय परत येता तो परत अरे बाप रे, तरुणाच्या नव्या जोशान, उमेदीन. नव्या उमेदीन नव्या येता. उमेदांनी. लोकांमुखार तो आपले Dynamo, प्रश्न you'll find मांडटलो. him. ओके. You'll find new color with a dynamo working in the Lok Sabha. सो बेस्ट ऑफ लक. Thank you. I need that. I need your good wishes. येस. आणि गोंयच्या जनतेचो आभार जाय. की एक बुलंद आवाज गोंयांत जाय, बुलंद आवाज कितलेशे प्रश्न गोंयचे आसात आमचे. आमची मादय खंय गेली. एक्झॅक्टली. आमच्या इतर लयो खंय ह्या पावल्यात. सगळ्या प्रश्नाचेर भाजपचें जें अपयश आहा जे गोंयाक फाटल्यान व्हरता ताजो बुलंद आवाज तुमी जावपाक हांव बुलंद आवाज जातलो थंय निश्चित. So, आमी इतल्यान आमची कार्यावळ सोंपयतात. तुमी मुद्दम ह्या इलेक्शनाच्या धांवपळीन आमच्या स्टुडियोन येवन तुमी इतली दीर्घ मुलाखत आमकां दिली. हांव तुमचे आमच्या गोमंतक टीव्हीचे वतीन उपकार मानता. थँक्यू. देव बरें करूं तुमकां आनी गोंयकारांकय. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.